बापाची पुताची आनी पवित्र आत्मेची नावी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या शांत आनी पवित्र जाग्यार. आमचो आयच्या दिसाचो विशय खोटेपण करतल्यांनो म्हजी सोरशिल्लीं कोडसोरात. आमी सगलीं भाव भयणां ह्या वेळार जेजू सांगाता वेळ सारूंक एकठांय जाल्या. जेजू ओदीक चिटकून रावूंक आनी आमचो भावार्थ जेजूचेर ओदीक तीर करूंक आमकां होसो एक फावो जाला. त्याच आमच्या सोम्याक जेजूक आमचे मोदें येवकार दिवया आनी गीत गावया. R24 क्रिस्त म्हजे बोगले. क्रिस्त म्हजे बोगले दोनूय बाजूनी. क्रिस्त म्हज्या दाव्या उजव्या पावलांनी. क्रिस्त म्हजे सोरी सगल्या सुवातांनी. क्रिस्त म्हजे भोंवती चारूय वाटांनी. क्रिस्त म्हजे सोरी सगल्या सुवातांनी. क्रिस्त म्हजे भोंवती चारूय वाटांनी. क्रिस्त आसूं आमच्या सगल्या काळजांनी. क्रिस्त आसूं आमच्या कोमल मनांनी. क्रिस्त उलोव आमच्या दोनूय कानांनी. क्रिस्त जिवू आमच्या निर्मल कुडींनी. क्रिस्त उलोव आमच्या दोनूय कानांनी. क्रिस्त जिवू आमच्या निर्मल कुडींनी. क्रिस्त आमचें जिवीत आनी एकूसवार. क्रिस्त आमचो उस्वार दर दीस आनी रात. क्रिस्त आसूं आमचो इश्मीत सोरकाळी. क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरमोली. क्रिस्त आसूं आमचो इश्मीत सोरकाळी. क्रिस्त आसूं सदांच आमच्या दोरमोली. ह्या उंड्याच्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमी आमची नदर मारुया.
ताचो पोरसोड आमी आमच्या जिवितांत भोगुया. आमी मनशां ओस्कोत सायबा, आमी परत परत पातकांत पडटा. तरी आसतना जेजू तूं आमची पातकां बोगशिताय आनी आमकां आपल्या गोपांत विंगोयताय. आमच्या किरकोलपणांत सायबा आमी तुजें देवपण ओळखून घेता. आमच्या गिन्यानान हो गूट आटापूक जायना, तरी तुका आमचो सोमी म्हूण आमी मानून घेता आनी सोरपोट पडून तुका आमी नमस्कार करता. मोगाळ जेजू, तुजेच दोयाळ मोगाचो विस्वास दवरून आमच्यो अस्कोतायो, आमच्यो पिडा, आमचे उस्के कोती घेवन आमी तुजे सोरशी आयल्या. आमच्या जिवितांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण आमी सोतमानता. आमचे पिडे शिडे वेळार तूं आमकां भेटूंक येताय. आमच्या गोरजा आकांताच्या वेळार तूं आमकां पावताय. तरी आसतना आमी तुजेर विसोर घालता. संवसारी आशेक आमी लोबदोता आनी जेजू तुजे सोरशिल्ली आमी पयस पयस वेता. आमकां बोगोस सायबा, आमच्या पातकाचें बोगसणें मागुया आनी गीत गावुया आय फोर दोयाळ देवा. Doyal Deva kakluticha Bogus Papa Mokacha Bapuy Munu Advanaka Burgyang Tuja Sonaka Ye Jesu Auka Klut Magda Titoloy Mon Patieta Sur Mocha Pat Kakadalta Ay Chanti Sogli Santa Ye Jesu Auka Klut Magda Titoloy Mon Patieta Sur Mocha Pat Kakadalta Ay
Pat kakatir makafavo usokutin sasnaso kushvolvole em kondacie soda soltia uchache ye Jesus au kaklut makta ditului mon patieta surmocha pat kang kadalta ai chanti sukli santa patokadan hamvesanle sasonsu devagele sanlo sangat anspor viaso suntus devak pulunso ye Jesus au kaklut makta ditului mon patieta surmocha pat kakadalta ai chanti sugli santa ye Jesus au kaklut makta ditului mon patieta surmocha pat kang kadalta ai chanti sugli santa. सुर्गीचो बाप आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. चिंचा बासांनी तो आमकां आपली देणी फावो करता. ताका आमी दिनवासुया. आमच्या मोगा पासत तूं आमचे मोदें रावलोय देखून आमी तुका दिनवासता. आमकां मोगाल आवय बापूय भाव भयणी इश्ट मित्रां दिल्यांत देखून आमी तुका दिनवासता बापा. आमी पातकांत पडटाव तेन्ना आमकां भोगसूंक प्राचीत संस्कार तुवें आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिनवासता बापा. सगल्या मोडां तुफानांतलीं भूंय कापांतलीं आनी हेर वायट विघ्नांतलीं तूं आमकां राखताय देखून आमी तुका दिनवासता बापा. ओगेपोणी
सगल्या देण्या पासत आमी बापाक दिनवासूया. शेरेमियासाच्या पुस्तकांत 33व्या आवेस्वरांत 3री वळींत आमकां अशें मेळटा. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका जाप दितलो. देवाचें उतर आमकां सगल्या प्रस्नाचे जबाब दिता. तर हेच देवाचें उतर आयकूंक आमी आतां तयार जावया. मातेवाचें शुभ वर्तमान 7वो आवेस्वर वळी 21 ते 29. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यांत भितर सरलेली म्हूण नात, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सरतली. तो दीस येतोच जाणें म्हाका म्हणटली, सोमया सोमया तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनी तुज्या नांवान आमी देंवसार काडले न्हय, आनी तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केलीं न्हय. आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतल्यान म्हजे सरशिल्ली कोडसोरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात आनी तांचे पोरमोणे चलतात. तीं आपली कोर कोडपार बांदलोल्या एका शाण्या मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घोरार मारलें, तरी तें मोडलें ना, कित्याक तें खोडपार बांदलोलें. पूण ही म्हजी उतरां आयकून ताचे पोरमोणे चलनात, तें आपलें घर रेंवेर बांदलोल्या एका पिसाट मनशा सारकी. पावस पडलो, उदकाचे लोट आयले, वादळ सुटलें आनी त्या घोरार मारलें, आनी तें मोडलें आनी ताचें सारकें घोट्टोन जालें. जेजून आपलें उलोवप सोंपयलें आनी ताची शिकवण आयकून लोक जोबोर अजाप जातालो, कित्याक तांच्या राष्ट्रा भाशेन न्हय पूण अधिकाऱ्यान तो तांकां शिकवण दितालो. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. मातेवाच्या शुभ वर्तमानात 6व्या आवेस्वरांत 3 आनी 4 वळींत आमकां अशें मेळटा. तूं धर्मदान दिताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें धर्मदान गुपीत जावंक जाय आनी
जो गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलोय. जायते पावट आमी दानां भेटयतात, पूण सगल्यांक कळूंक जाय म्हूण दुसऱ्यांक परगट्टात. आमी पळयलां आतांच्या ह्या काळार जायते अक्रिस्ती जोमे भितर सरल्यात. कांय जोमे जेजूचेर आड उलयतात, तर कांय सायबिणीचेर. तशेंच जायतो क्रिस्ती लोक जेजूचो पाटलाव करचे बदलेक ह्या जोम्यांनी दुडवांचे आशेक लागून भितर सरतात. आपलो भावार्थ ती जेजू वेलो काडून उडयतात आनी दुसऱ्यांकूय फोर्स करून ह्या जोम्यांनी भितर काडटात. अशें करून ती आपलो नीज धर्म विसरतात आनी खोटेपणान जियेतात. आयज आमकां आमच्या धर्माची सारकी शिकवण ना जावन दुसऱ्याचे शिकवणेक बोली पडटा आनी जेजू आड शिकोवन दिवंक भोंवता ते आमचो फायदो काडटात. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू खोटेपणान जियेतल्यांक आपूण वळखच ना अशें म्हणटा. तशेंच जेजू सांगता की खोटेपणान जियेल्यार स्वर्गा राज्यांत भितूंक सरूंक खूब अवघड. जेजू फुडें सांगता, स्वर्गा राज्यांत भितर सरूंक कोडपार बांदलोल्या घरा पोरी आमचो भावार्थ अखंड आसूंक जाय. जेजू आमचे खातीर कितले कोस सोंसले आनी आपलो जीव आमच्या पातकां खातीर कुर्सार भेटयलो. त्याच परी आमी एकामेकाचो मोग करूया आनी दुसऱ्यांक बरें करूंक वावरुया. खोटेपणान जियोवचें आमी सोडून दिवया आनी सासणीक जिविताक आमी तयार जावया. आमच्या जिवितांतलीं सगलीं खोटेपणां वादळ मोडां आमी बापाक उबारुया आनी असल्या वेळार ताचोच आदार मागूंक आमी गीत गावया. W14 म्हज्या आदाराक पाव.
जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव दर्यारोडे हालता दोलता तोशें संवसार म्हाका लोयता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कश्ट म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव कोण म्हजे लढाई मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव म्हजे प्रत निर्बळ जातात म्हजे इस्मीत म्हाका सोडटात तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव ह्या वेळार आमची खालती मागणी आमी बापाक उबारुया. दोर हेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोगली म्हणुया, आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. ताणें आपल्या उतरांनी आनी देखीन क्रिस्ती भावार्थाचे विस्वासी उर्बेवंत आनी होकोण साक्षी जावंक आनी आपले पोरचेक खऱ्या देवाची ओदीक ओळख दिवंक बापा लागीं मागुया. सबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ती भावार्था खातीर सोंसतात त्या सोमेस्ता पासत मागुया. आपल्या आव्हानाक आडकोळीक मोदें खालचीदारपणान आनी खुशालकायेन आपल्या भावार्थाक ताणें विस्वाशी रावूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. दुख पिडा कोश्ट सोंसतात तांचे पासत मागुया. तांच्या जिवितांत दुबावाक वो निराशीकपणाक ताणें जागो दिना जावंक पूण परतेंच जाल्यार आपले
हाल उपद्र्या मोदें तांणी हालोना तसल्या नीज भावार्थाचे नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमा सोमेस्तां पासत मागुया. पवित्र सभा आमकां दिलोल्या उपायाचो फायदो घेवन बोव करून पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेवन आमच्या भावार्थाक तिरगोट जावन तो मोरो पर्यंत सांबाळूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जबाब आमचे मागणे आयकून घे बापा. आनी ही सगळी आमची मागणी एक करून जेजूनच शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया आनी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडत दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.